गोयच्या लोकायुक्तान बीच क्लिनिंग केस परत उक्ती करूंक सांगल्या। 15 कोटींचो कॉन्ट्राक्ट दक्षिण आणि उत्तरेत 2 बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी, मात कॉन्ट्रॅक्टर फक्त बिलां लायतात, कोयर उखली नात म्हूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचो इश्यू जावन टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या नांवान शबय चलताली। निमाणें प्रकरण लोकायुक्ता कडेन पाविल्ले। आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराक ह्या प्रकरणात एसीबीन क्लीन चीट दिल्ली। आता लोकायुक्ताच्या नदरेक गजाली आयल्यात त्यो ह्यो। योग्य प्लॅनिंग आणि तयारी नासतना टुरिझम डिपार्टमेंटान बीच क्लिनिंग प्रकल्प हाडलो। प्रोजेक्ट सेलाचे अधिकार क्षेत्रच ना, निविदा दस्तावेजात खर्चाचे अदमासपत्रकूच ना। प्रोजेक्ट सेलात प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्च वेगळो दाखयला। चडशा प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चांतल्यान मेकॅनिकल बीच क्लिनिंगाची संकल्पना सोडून दिल्या। सॅग्रिगेशन पिट्स, कंपोस्ट पिट्स आणि पोर्टा कॅबिनात दिवंक ना। प्रशासकीय खर्च आणि ऑफिस एक्सपान्शनाच्या नदरेन टुरिझम डिपार्टमेंटान म्हयन्याच्या बिलावेलो मोठो खर्च कमी करूंक जाय आशिल्लो। आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराच्या केशींत लोकायुक्ताक दिशिल्ल्यो गजाली। टुरिझम मिनिस्टरान नेमिल्ले राज्यस्तरीय देखरेख समितीन काम पळोवन ग्रेड दिवपा विशीं प्रायमरी ड्युटी करूंक ना। फावोर आणि हस्तक्षेपाच्या नदरेन विचार केल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान पयल्या 15 म्हयन्यांत जाय तशें सारकें काम करूंक ना, तरी टुरिझम मंत्र्यान ताका फुडें काम करूंक दिलें। डायरेक्टर अँड प्रिन्सिपल सेक्रेटरीन सुचयल्ल्या प्रमाण कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूंक ना, तरी टुरिझम मिनिस्टरान फावोर केल्ल्यान कॉन्ट्रॅक्टराचें काम चालूच उरलें। बीच क्लिनिंग केस परत उक्ती करतना लोकायुक्तान एसीबीच्या तपास कामाचेरूय प्रस्न उक्तायले। एसीबीन वेवस्थीत तपास करूंक ना हें निरीक्षण लोकायुक्तान नमूद केलां आनी सरकाराक जाय जाल्यार केस चवकशेक सीबीआयक दिवपाचोय पर्याय सुचयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।